वास्को बायणा हांगा रावपी लोकांची घरां मोडपाच्या तयारेक मुरगांवची सरकारी यंत्रणा कामाक लागल्या। कांय दीस फाटीं मामलेदाराच्या कार्यालयांतल्यान अधिकाऱ्यांनी बायणा वचून थंय आशिल्ल्या घरांक क्रमांक घातल्यात आनी घरांतल्यांक सांगलें कांय दिसांनी तुमची घरां मोडपाचे आसात। देखून बायणा रावपी लोक भिल्यात। थंय रावपी लोक म्हणटात कितलींशींच वर्सां जालीं आमी हांगा रावतात। घर बांदलां ती जमीन विकती घेतल्या। आतां घरां मोडून सरकार आमचेर अन्याय करता। सरकारान आमचेर अन्याय करचो न्ही अशी मागणी लोक करतात। हम लोग क्या बोला क्या है, हम लोग का केस है, अभी कहीं को तुम नंबर डालता बोलेगा तो लोग क्या बोला मालूम है, तुम्हारा केस की कुछ मालूम नहीं है, 4 तारीख को तुम्हारा तोड़ने वाला घर खाली करो। 4 तारीख को बोला, 4 तारीख को 4 दिन में होता बोला, 4 तारीख को बोला नहीं, 4 दिन में निकलने वाला है, तू रिपेयर मत कर बोला। आप क्या बोलने चाह रहे हैं? हमारा है ही ना बाबा केस, हम पैसा दे के लिया ना, फुकड़ तो नहीं लिया। ये कैसा जब लिया घर तभी से लोग चालू किया ऐसा। डेमोलिशन का नंबर है, ये नंबर डालता बोला वो, और वो क्या बोले कितने 4 दिन में तुम्हारा टूटने वाला घर, ऐसा बोल के हमको बोल के गया वो। आपको लेटर वेटर कुछ नहीं दिया हम लोग को। आपके पास डॉक्यूमेंट भी कुछ है ना, पेपर है ना, वकील की भी रखा है। हम वकील का पास गया तो वकील बोलता 7 तारीख तो हमारा हेयरिंग है, अभी कैसा डाल के गया बीच में बोलता वकील बोला हमको। ऐसा करके अभी 2 साल हो गया हमको ऐसा सताता है लोग। 2 साल ये जगह तो हम लोग खरीद लिया है डमकोतर से। खाली परमिशन नहीं दिया हम लोग को, इतना गलती हम लोग का, बांधने के टाइम परमिशन नहीं दिया। सरकारान आनी ह्या वाठाराचो आमदार मंत्री मिलिंद नायक ह्या लोकांचेर अन्याय करता। जर तांची घरां कायदेशीर ना जाल्यार सरकारान ह्या लोकांची घरां कायदेशीर करपाची अशी मागणी काँग्रेसीचो संकल्प आमोणकारान केल्या। आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळेलें आसा की थोडी घरां जी बायणाची जी कोर्टाक वचून आसली, जेन्ना हायकोर्टानसून भायर पडली आनी फुडें सुप्रीम कोर्टाक जेन्ना अपील केली तेन्ना थोडी घरां, थोडी जे आसलेले मेंबर आसले ते अपिलाक वचून आसले। सो अशें आयकपाक येयलां कितें थ्रू डेप्युटी कलेक्टर तांकां अरावंड 25 घरां सुमार ती आसा जी डेमोलिशनाक काडलेली आसा आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी ऑर्डर काडलेली आसा तेंची घरां डेमोलिश करची म्हणून। सो हांव हे गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदता आनी स्पेशली जो लोकल आमदार आसा मिलिंद नायक ताका विचारपाक सोदता कित्याक ह्या घरांचेरूच तूं अन्याय कित्याक करता। जी इतली वर्सां जाले लोक हांगा रावता, तूं आतां तुजें येदें व्हडलें घर बांदता तें तूं रेग्युलरायजेशनाक लागून घातलेलें आसा। फक्त तूं गव्हर्मेंटान तूं पावरान आसा म्हणून तूं तुजी इलिगल घर आसा तें लिगलायज करता तुजो पावर यूज करून, आनी हांगा हे बारीक लोक आसा, सादे लोक आसा, गरीब लोक आसा, हेंची डेमोलिश करून तुमकां कितें मेळपाचें आसा। खंय तरी गव्हर्मेंटान हेवूय लोकांक एक तर रिहेबिलिटेट करची नाल्यार हेंची रेग्युलरायज करून दिवची, हेंचेर अन्याय करचो न्हू। कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्राधिकरणान काडिल्ल्या आदेशा वयल्यान ही घरां मोडपाचो आदेश दिल्लो। त्या प्रमाण आमी अहवाल दितले, उपरांत तांकां जाय तो निर्णय घेवनी अशी माहिती मुरगांवचो उपजिल्लो अधिकारी महादेव आरोंदेकारान माहिती दिल्या। कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन लेटर धाडला, जे लोक सध्या सुप्रीम कोर्टान वचूंक ना आनी तेंच्यांनी स्टे घेवंक ना ती स्ट्रक्चर्स काडा म्हणून लेटर धाडलेलें आसा आनी ते लेटर हांवें मामलेदाराक धाडला आयडेंटिफाय करपाक ती खंयची स्ट्रक्चर्स पळय ती, आनी ती आयडेंटिफाय जाल्या उपरांत मामलेदार मागीर ते डिमोलिशन स्पॉट मागतलो आनी त्या उपरांत मागीर ते डिमोलिश करपाचें काय ना तें डिसायड जातलें। आनी हांवें अशें आयकलां की ते लोकूय बीन सुप्रीम कोर्टान वचपाच्या तयारीन आसा आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी पिटिशन तयार केल्लें आसा म्हणून आयकलां। ते जर जायना जाल्यार मागीर डिमोलिश जातलें। एक्झॅक्ट फिगर खबर ना म्हाका, ते मागीर पळोवन सांगचें पडटलें।